एक वाईट गोष्ट दिसता की एक पार्लमेंटान इट इज बी नोन एज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव्ह बॉडी आणि त्या पार्लमेंटान अमित शाह असलो मनीस ताका तेंचे बी जे पीन म्हणटा कितें चाणक्य आणि ऑल्सो ए होम मिनिस्टर तेणी असली उतरां उलोवप एक लाजदायक गोष्ट आसा. म्हणजे एक सामान्य मनशाक जर चिंतप जर सांगत जाल्यार तो म्हणटलो येदो व्हडलो मनशान अशें उलोवप आनी ते बी कोणाचेर. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इज नोन एज द आर्किटेक्चर ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ही द चेअरमॅन जेन्ना कॉन्स्टिट्यूशन हे करपाक गेले तेन्ना ही वॉज बीन मेड एज द चेअरमॅन कित्याक ही वॉज वन ऑफ द स्कॉलर इन द वर्ल्ड. तिचे एज्युकेशन इज नॉट जस्ट 1 डिग्री मोर दॅन 30 डिग्रीज आसले तेजे कडेन. ही वॉज बीन डबल डॉक्टरेट इन इकॉनॉमिक्स इन साऊथ एशियन तसो कोणीच नाशिल्लो. आनी यू नो द परिस्थितीन तो शिकलो आनी ही वॉज नोईंग म्हणजे शिक्षणांतल्यान आपूण हे कितें तरी करूं शकतलो. आनी ही वॉज द फादर ऑफ ऑल दीस पीपल डिप्रायव्ड पीपल. गरीब लोक आसलेले कोण बरेचसे आमचे दलीत लोक आसलेले ओबीसीचे जावं कोण लोक आसलेले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब तांकां तेन्ना मान्यता मेळनासली. तांकां अनटचेबिलिटी आसली. तांकां विहिरीचें पाणी मेळनासलें. तांकां देवळान एंट्री नासलें. तांकां शिक्षण तर तेंचें लांबूच सपनान नासलें. जाल्यार त्या परिस्थितीन तो शिकलेलो भुरगो तेची जर तुमी स्टोरी काडून पळयली जाल्यार ताका शिक्षणांतल्यान सरांनी इस्कॉलांतल्यान भायर काडलेलो. ताका तेंचे फॅमिलीन ते शिकता म्हणून तेंचें घर तेंचे घरांतल्यान ताका ते जाग्या वयल्यान ताका काडलेलो वाड्या वयल्यान काडलेलो. पण तरी पूण तेणी एक गोल तयार केलो आनी तें शिक्षण करून तेणी ते आयज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनाक तेणी जी प्राधान्यता दिली आनी तेतून तेणी सगळे सामान्य लोकांक एडजस्ट करपाचें इनइक्वेलिटीक इक्वेलिटी रायट कसो दिवचो सामान्य ते शिक्षणान बाबतींत जावनी मागीर तेंच्या दुसरे स्टेटस भाशेन जावनी त्या भाशेन करपी हो आंबेडकर साहेबाचेर. आनी कोण उलयता अमित शाह आसलो आनी ते बीन बाबासाहेब आंबेडकर 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 हें जर तुमी जर तेचें नांव घेयनासतना जर देवाचें नांव घेतलेलें जाल्यार तो म्हणटा 7 जन्म तुमकां स्वर्ग मेळटा. ही उतरां तेणी उलोवप आनी हेच जर आमच्या पार्टीचे कोणी जर आंबेडकराक मातशें कितें म्हणटा जाल्यार आयज इंडियाक जोडोन उडयता आसले. जाल्यार पयली गोश्ट म्हणजे शेड्यूल कास्टाक आनी शेड्यूल ट्रायब्साक बाकीच्या लोकांक सन्मान दिवपाक आंबेडकर साहेबाचो खूब व्हडलो हांव आसा. आनी ही वॉज बींग ए लॉ मिनिस्टर आनी तेणी ज्युडिशरी केली आनी तेणी खबर आसली कशें मान्यता करप आनी तेणी ड्राफ्टींग सो भाशेन केलें आनी इट वॉज नॉट ए इजी जॉब. आनी जेन्ना हिंदुस्तानान इतले लोक आसतले हिंदुस्तानान विचणीत जाल्लेले तेन्ना इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट देम. पण ती सामान्यता दिवन सगळ्यांनी स्टेट कशें ऑर्गनायज करप बाकीचे कशें पार्लमेंट कशें ऑर्गनायज करप आनी बाकीच्या लोकांक कशी प्रार्थना दिवप ऑर्गनायजेशन डिसेंट्रलायजेशन ऑफ पावर करपाक बाबासाहेब आंबेडकराचो मेन प्रधान. आनी ताका बारीक बारीक लोक आनी हिंदू कल्चर तुमी जाणा आमी एक बारीक मनीस जर कोण तरी तेणी सोसायटी खातीर बरें केलें जाल्यार तांकां पांयां पडटा. आमी तांकां देव मानता. तेंचे चरण आमी मेळ्ळे जाल्यार स्पर्श करता. बारीक लोकांक कितें काम जाल्यार आंबेडकराचें कॉन्ट्रिब्युशन केदें व्हडलें आसा. जाल्यार आमचे लोक हिंदू लोकांनी अशी प्रार्थना जाता की आमी फातराक सुद्दां देव मानता. जाल्यार आंबेडकराक लोक देव मानता कित्याक तेणी लोकांक नवो दिशा आनी लोकांक नवें एक प्राधान दिल्लें आसा. आनी तेच्या खातीर आयज आंबेडकर म्हाका वायट खंय दिसता आयज तेच्याच प्रोविजना खातीर आमचो रामनाथ कोविंद जावन KR नारायण प्रेसिडेंट जावन गेले. आयज आमचे मिनिस्टरान लोक आसा आमचे शेड्यूल कास्ट ट्रायबाचे. ते वायट खंय दिसता आमचो रामदास आठवले ओगी आहा हे विशींचेर म्हणजे हे लोक भिलेले आसा आनी BJP कितें करूंक सोदता. आयज पार्लमेंटान तेंच्यांनी कितें करपाक बाबा आमी कितें करूं शकता. आमी देशा खातीर कितें करता. आमी देशाची आयज देशाची दृश्टी आमी खंयच्या सायडीन व्हरता तें पळोवंक जाय. आयज तुमी पळय इकॉनॉमीचे हें पळय डॉलराचो रेट पळय गोल्ड खंय पावले तें पळय. आयज पीस ना. आयज इंडियन पीस ना. लायन ऑर्डर सारकी ना. अनएम्प्लॉयमेंट खंय पळय रेट पावला. तेचेर तुमी कांय उलयना. तुमी लोकांची दिशाभूल करता. आनी आयज शेड्यूल ट्रायब्स रिजर्वेशनाचो इश्यू आसलो जाल्यार दीस थिंग्स आर कमींग इन युअर मायंड. जेन्ना तूं चिंतता जाल्यार तुज्या मनान चिंतलेलें म्हणजे तुज्या तोंडान येयलें म्हणजे तुमच्या मनान बारीक लोकां बद्दल मान्यता ना. तुमकां हांकां नांव घेता म्हणून तुमकां तेचेर बेजार जाता तुमी. सो आमच्या पार्टी प्रेसिडेंट राहुल गांधीन आनी आमच्या GPCC प्रेसिडेंटान सांगलेलें आसा की हेणी रिजिग्नेशन दिवचें. आनी तुमी जाणा आसतना रिजिग्नेशन दिवपाचें आनी मागपाची गरज आसा की आयज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब्साक जर एक बारीक कोणी तरी ऑफिसरान जर कोणी तरी कितें म्हटलें जाल्यार तेंचेर केस फायल जाता आनी तांकां मागीर शरणागती येवची पडटा. तांकां सॉरी म्हणचें पडटा. माफी मागची पडटा. नाजाल्यार तेंचेर एक्शन घेतली जाता. आनी ह्या व्हडल्या मनशाचेर कित्याक एक्शन जायना जाल्यार हेचेर जरूर एक्शन जावची. हेका डिस्क्वॉलिफाय करचो नाजाल्यार हेका रिजिग्नेशन दिवचें
नाल्यार यांनी पब्लिकली सगळ्यां कडेन माफी मागपाची गरज आसा आनी हेचेर आमी निशेध करता आनी तेचेर आमी चळवळ सुरू करतले आनी आमी अपील करता शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायबचे लिडर आसा गोंयान आनी जाणी खंय तरी तेंच्यांनी ह्या इश्यू खातीर फुडें येवचें आंबेडकराक आमी देव मानता आनी तुमी देव मानता आनी आंबेडकरा बद्दल जर तेणी अशी स्टेटमेंट करता जाल्यार हें चुकीचें आसा आनी हेका निशेध करता.